पु ल देशपांडेच्या म्हैस ह्या कथेचेर आधारिल्लो प्रभाकर फिल्म्साचो चांदी हो सिनेमा गोंयांत लागला. शेनवार सांजे फिल्माचो आयनॉक्सांत प्रिमियर शो जालो. 12 जूनाक पुलची पुण्यतीथ जाली. ते निमतान मुंबय ते दिसा फिल्माचो प्रिमियर जाल्लो. सिनेमाचो निर्मातो ज्ञानेश्वर गोवेकर, लेखक अनिल पवार आनी हेर मानेस्त आयनॉक्सांत प्रिमियर शोच्या वेळार आशिल्ले. गोंयकारांनी ह्या फिल्माक मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. हा चित्रपट किती उत्कृष्ट असेल पुलंच्या कथेमुळे हे आपल्या ध्यानात येतच आणि त्याला जोड लावलेली आहे आमचे मित्र ज्ञानेश्वर गोवेकर यांच्या निर्मिती क्षमतेची आणि त्यातल्या कलाकारांची. हा चित्रपट यशस्वी झालायच, उत्तरोत्तर त्यांना यश मिळो. त्यामुळे पुलंचं साहित्य हे अजरामर आहे आणि येणारी कितीतरी वर्ष ते टिकून राहील. पुलंच्या कथेवर आधारित एक चित्रपट बनवण्याची महत्वाकांक्षी योजना घेऊन आमचे ज्ञानेश्वर गोवेकर पुढे निघाले. एका वाक्यात शुभेच्छा द्यायची झाली तर एवढीच मी म्हणेन की ज्ञानेश्वर गोवेकर यांच्या यापुढच्या चित्रनिर्मितीची खऱ्या अर्थाने चांदी आणि नंतर सोनं हो हीच त्यांना शुभेच्छा. हा माझा दुसरा सिनेमा. याच्याबद्दल हॅलो गंदे सर मी केला होता. ह्या सिनेमाचा 12 तारखेला मी पुलंच्या पुण्यतिथी निमित्त पुलंच्या पार्लेला हा प्रीमियर शो केला. एका गोवेकरांनी केलेल्या ह्या सिनेमाचं चीज आपण लोकांपर्यंत पोहोचावी एवढंच माझं म्हणणं आहे. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. कन्यादान स्किमीचे डिस्ट्रिब्युशन केलं कितले जाणां वचत दिल्या तुमी आनी हेच्या फुडें आनी कितें उरल्या? आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कन्यादानाक लागून जे आमी स्किमीक लागून आमी अप्लाय केले आमच्या लोकांनी तातूंतल्या आयच्या दिसाक आमी 127 चेक्स टोटल डिस्ट्रिब्यूट केला. म्हणजे 25,000चे 47 केंद्र आनी 15,000चे उरलेले सगळे 15,000. त्याच्या भायर अजून खूब लोकांनी अप्लाय केल्ले आहा आनी थोड्या दिसांनी ते चेक्स आहा ते आमचे कडेन येवपाचे आहा. टप्प्याटप्प्यान जशे येतले तशे ह्या ऑफिसान तूं वाटपाचे अशें आमचो कार्यक्रम ठरलेलो आहा पार्टीच्या. मार्का वयले कोंकणी साहित्यांतलें पयलें पुस्तक आनी अजाप म्हणजे अजून भारतीय साहित्यान झॅन बुद्धिजमाचें पुस्तकां जावंक ना. म्हणजे कित्याक जावंक ना हें म्हाका कळना. वायट दिसता कित्याक आमी आमच्या बुद्धाक पयस लोटलो. बुद्धिवादी आसात, बुद्धवादी आमी म्हणूना, बुद्धिवादी म्हणना. अशें पुस्तकाचेर उलोवप करतना आमी म्हणजे आयोजक प्राध्यापकाची बी निवड करता ते बरे तरेन मांडटा. सुरेश भवन डायरेक्ट प्राचार्यांची गोवा कोंकणी अकादमीचो एक स्टॉल आसा हांगासर पाट्यार आनी थंय दर वर्साक 5 लाखाची पुस्तकां खपतात. नुस्तें ना जाल्यार गोंयकारांक उणी वचना. सद्या नुस्तेमारी बंदी चल्ल्या. जुलय सोंपे मेरेन दर्याचें ताजें फडफडीत नुस्तें ना. पूण गोंयकार फक्त दर्याच्या नुस्त्याचेर ना, रापण नाजाल्यार मानशेचें नाजाल्यार खळयेचें आनी नाच जाल्यार गरोवन तरी साव्या नुस्त्याची हिवळाण हाडटले. सद्या गोंयांत सगळे कडेन खासा करून शेनवारा आयतारा हेंच चित्र दिसता. जो तो सांगटां, पिट्टोळ, थिगूर आनी कुल्ल्यो मारपाक पेटला. तुमच्या खातीर हो व्हिडिओ. आयतारा केन्ना आयतारा बीन येता. आनी कितें मेळटा? शेवटाळे बीन मेळटा. बाजारात नुस्तें बी मेळना न्हू, त्याच्या खातीर हांगासर मातशें बरें मेळटा आनी गांवठी मेळटा. त्या खातीर आयतारचे आमी येता हांगा गरोवपाक. शांती कायेचे अगवा आमचे अगवा
इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.